हे गाईज गुड मॉर्निंग. तर आमच्या ब्लॉगान तुमकां सगळ्यांक वेलकम. हय आणि आतां आमी वयता कामाक. हय आमी आयज ब्रेकफास्ट कितें केलो, पुलाव दाखयलो खाल्लो तुमकां मातसो. तो खालो आनी तो आमी टिफिनाक बी व्हेलो आनी वयता आसतना भाजी बी कितें आमी घेतली. आनी आतां तोंड चड ढळ दिसता आनी अशें धवी आमी ना म्हणटा तुमी खबर ना, मे बी येता दिसता सनलायट काय खबर ना. सो मॉर्निंग न्हू. सो आतां तुमकां आमी डायरेक्ट सांची मेळटली. जालो आयज एक दीस शेनवार, आयज शुक्रार मागीर शेनवार फाल्यां बी मागीर खंय वचपा बेजार येता घरानूच शूट करपा बी आनी पळोवपाकूय बी बेजार न्हू घराच्या घरानूच स्टील. तो आतां आमी वयता तेणी पळय हें घातलां हांवें कितें घातलां, हांवें शॉर्ट कुर्ती आनी म्हाका पळय पांय म्हाका पांय लायलो ना चल तर बाय. आयज आमी ब्रेकफास्टा खातीर करता पुलाव ह्योच आनी कामारूय वयतली. सो ओनियन घातला आनी गाजर ते मातशें हें करून घेता सोटे आनी असो दिसता प्रॉपर सामको सगळें घालून पुलाव न्ही पुलत जालो थिंगलो दिसता. वेजीस कांय ना तांचे फक्त ओनियन एंड तो गाजर आसा आनी वाटाणे इतकेच आहा. मॉर्निंग आमकां लेट सुद्दां जाता आमकां न्हीद सामकी प्रॉपर पावणे लेट करता मागीर आमकां टायम जाता कोडे कार जाता. मिरी आनी तिखीची पानां घातली. आतां गाजर बी घाल. आय सोबो हांगासर ऑर्डर करून दिला. बारीक तो म्हणजे कसलो तरी जिरा रायस कसलो तरी रायस बारीक तांदूळ सगळें गाजर बी घातलें. आतां हें सगळें मिक्स जावन मिलारांनी आमी भायर सरता. ही आमची वायट पुलाव असो जाला असोच आसपा जाय पुलाव म्हणटा तो. आनी मागीर हो आमी खातले केचे बरोबर बी ग्रेवी बरोबर. ओके अभय आमच्या पेंट आनी तो आतां जाणटो जाला. बेबी रे पिटू खाय म्हण तो आतां उठलो. तो आतां सकाळ न्हिदलेलो. तो आमकां सामचो फेवरेट आनी तेजी आमी फेवरेट रे. आमचो तो फॅमिली मेंबर न्हू रे बाबू. पिटू तूं न्हीद मागीर ताका वाडटलें आमी. नुस्त्याचें जेवता तो फकत. वेज पयलीं जेवतालो मागीर ताका नुस्त्या शिवयतात पळय आयल्यान येता आपल्या लाय म्हणून हात न्हू. तो आतां जाणटो जाला. आतां बरो बी ना जाता न्हू रे. हॅलो गाईज गुड इवनिंग, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग. हय तर आमी न्हू कामाच्यान बी ओदोळी येयली आनी च्या बी घेतली, सगळें केलें आनी न्हांवली बी, दिवो बी लायलो आनी आतां आमी पळयताली टीव्ही आनी आतां आमी कूक करतली. हय कूक करतली म्हणल्यार डिनराक टोमॅटो सॅलड. म्हाजे मातशे दांत पेन जाता ते खातीर हांव स्लो उलयतालें. दाढी पेन जाता आनी म्हाजी जाताली पूण आतां मातशी थांबल्या. आनी सदां सारकें नासता न्हू. अशें एन्जॉय सदां हॅप्पी लायफ अशें नासता न्हू. कितें ना कितें जातात, खंय ना खंय मूड ऑफ जाता ओ कितें ना कितें आसता तें सोडून दिवपाचें. घे रा तुका येयलो तो फोन घे. मागीर फोन कर म्हाका. सो ते सोडून दिवपाचें, ते मनार घेतल्यार ते वाट लागतली. सो आतां आमी कितें तरी मम्मी म्हणपाक लागली ग्रेवी कांयच ना म्हणून जेवपाक. सो आमी दोगां कितें तरी युनीक अशी न्हू टमाटो सॅलड करता. टमाट कांदो आनी गाली घालून. सो आमी म्हणलें शूट करुया. सो ती आमी रेसिपी शूट करता. तर आमी किचनान या आतां. तर आयज आतां आमी चॉपिंग करता. सो आदोळी सुरू करुया म्हटल्यार. आदोळी सुरू करुया म्हटल्यार. सो तेच्या खातीर एक कांदो, एक टोमॅटो काय ना सॅलड ते आनी लसूण करता.
आदोळीचेर म्हाजे फास जाता ते सुरयेन जायत ना. सो पळयात आं कसलो फास जाता काय आदोळ म्हाजे बोट बी चिरता ते. सो ही एकूच टॅमॅटोची कितें ग्रेवी म्हणटा ते हें एकूच झटपट जाता न्ही अदरवायज सगळें करता म्हळ्यार टायम लागता. सो हेंच करुया म्हटलें. आनी शेनवार आनी आयतार ताका पळयता आमी बेजार नाल्यार घरानूच रावपा बेजार येता कामाच्यान येता आनी खंय वसना न्हू मागीर आमी. सो आतां पळोवपा जाय खंय वचपाक कितें तें. असो कितें चिरू बारीक चिरू काय कसो कसो उबो चिरूया उबो चिर. आनी थंडी जाता की कांदे बिने चिरला आनी नाक सूक सूक जाता. असो उबोच चिरलो हांवें कांदो. अशें कांदो चिरता म्हणल्यार बेजार येता तें एक हाडपा जाय कांद्याचें कटर. आशिल्ले आमचे म्हणले आमी तशी म्हणपा बी बरी आहा एक्सपर्ट काय जाणा. सो कांदो जालो चड जालो काय टमाट टमाट बारीक कांदो लागलो सोतोवपाक. तर कांदो चिरता म्हळ्यार दोळ्यान दुकां येयली तुमी पळोवपाक शकता. आनी आमी घेतला कांदो टमॅटो आनी लसूण कांदो टोमॅटो लसूण. सो आतां आमी कांदो बेजार हाडटा सामको. सो लसूण आनी तेल काय ना इतलें इजी तें सारकें सगळें सोते करपाचें आनी डन. पूण ताका मातशें सोते बरे भशेन करपा जाय नाल्यार तें चड बरें जाता. हें तेल घालता न्हू शुराक पूण ते इतलें करपाचें न्हू. शिवराक सुद्दां बरें जेवण लागता तशें खूब आयटम आसपा जाय. म्हटल्यार शिवराकान आसलें न्हू जाल्यार फुलावर कितें तरी फ्राय आसपा जाय. फुलावर पापड आसपा जाय वांगडा लोणचें आसपा जाय. हय ना पूण म्हाका आवडच ना रोस बीन ते बेजार गांवांत म्हणटाले शिवराक बरें लागता वरायटी आसता. नाल्यार पाव भाजी आयज आनी आमी कामाक हे व्हेल्ले. हय जेवण स्कीप करून पाव भाजी व्हेल्ली आनी आमकां पाव भाजी मेळ्ळ्यार पुरो. हय एक फोंडे ते हॉटेल आसा सो तितूंतली आमकां भाजी बरी लागता मातशी. सो आमगे तेच आमी स्पेसिफीक करून दिला शेव बरी एक कडेन बिरयानी चिकन आयटम एक कडेन मागीर वेज पाव भाजी बी खावपा जाल्यार एक कडेन. आनी इफ तेजे भायर आमी खंय गेली जाल्यार आमकां मात्तूय आवडना. कोणी कितकें बरें दाखोव कितकें हायफाय दाखोव ना शेवपुरी आनी बिरयानी तर आमकां खंयच लायक जावपाना. ती ओन्ली नॉन ओन्ली फोंड्या आमगे ती दोनूय शॉपां जाल्यार आमकां मडगांव व्हर पणजे सांग ना ती मागीर एकूच दीस खंयची घालली आनी एकदां एक मडगांव एक आहा विशाल मेगा मार्टा कडेन ती सेकेंड मातशी बिरयानी सेकेंड आमकां आवडटा. कांदो घालता फर्स्ट तितून आनी काय आवडना कांदो आवडटा बरो तळटलो खूब टायम तरी दाखयता गोल्डन जालें. तर कांदो घेवन एकूच कांदो घेतलेलो आमी हेका टील गोल्डन पर्यंत भाजपाचो. मीठ घालुया न्हू मीठ मीठ पळयता हांगा ते तळटा इतलें पुरो. सो मीठ ग्रीन मिरची ना तर कांदो तुमी पळोवपाक शकता गोल्डन तरी जालो. आतां तेतून एड करुया गार्लीक जे की हांवें बारीक बारीक कापून घेतल्या. गार्लीक आनी टमाटा घालुया. सगळें वांगडाच घालून धरुया शिजपाक. हळदी आनी मिरची पावडर डावन आनी मिरचीच घेता एकूच पुरो मागीर तीख लागता. आनी हें घातलें टमाटा आतां हेका बरें जावनी तूं म्हणल्यार ही घालना इल्लीशी हळदी बीन आनी टोमॅटो सॉरी मिरची पावडर
मिक्स करूया. मिरची पावडर घालता थोडे वेळ. मातशी टमाटर जावनी मागीर ॲड करूया मसाले सामकेले. सो हे न्हू आतां इल्लेशें हितून उदक घालता, इल्लेशें, आनी ताका मातशें शिजोवनी बरें. मम्मी मिरची पावडर खंय दवरल्या? ना मेळना आमकां. सो आतां हें अशें जालां. आजून खूब शिजपाक जाय मातशें. सो आतां हितून इल्लेशें शेजवान चटणी ॲड करता मातसो बरो फॅन्टास्टीक फ्लेवर येवपा खातीर. इल्लीशी ना आतां मिक्स 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 आनी हें बरें शिजोवनी. सो अशें करून आमचें सॅलड जाल्लें आसा. जेवणा बरोबर जेवपा खातीर जावना मातशें खतखतें येवनी. मागीर जाली ग्रेवी मस्त लागता तिखट आनी बरो फ्लेवर येयला. मिन्स गार्लीक बी घातलेलें न्हू बरो येयला फ्लेवर. हरशीं जाल्लें उदक घातलें म्हणून आतां आनी मातशें टायम. मागीर शिता वांगडा ती शिता वांगडा म्हणटकीर मातशें पातळ जाय न्हू. चपाती वांगडा ब्रेडा वांगडा बी जाल्यार ओके आसलें. तर सो हें आमचें न्ही जालें. सो आतां आमी तुमकां जेवपा टायमार मेळटली. पळोवया कितें करता तेजेर डिपेंड. इतलेंच करतलें आनी कांय करपा ना. मे बी फ्राय बी बेजार येता करपाक रातचें. टायम जाला ऑलरेडी. सो मागीर डायरेक्ट जेवतली. वेज कितें पेज सुद्दां जेवल्यार कोता येवपाचें वेज. फक्त नुस्तें आसा तेन्ना बरें. सो मागीर मेळटा तुमकां हांवें. टील देन बाय.